गोवा 365च्या खबराचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. सांग्यावेली प्रस्तावित IIT सरकारी जाग्यारूच. कसल्याय परिस्थितीत जाग्यारूच येतली IIT. एग्रीमेंट जाल्या उपरांत जातली अधिकृत घोषणा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांची माहिती. गडगड आणि जोगलाच्या सांगातान 6 वेर पावसाची शक्यताय. पावसाबरोबर नेटाचो वारो. 8 आणि 9 वेर घोग्यांनी पावस. हवामान खात्याचो अदमास. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर चाचणी खातीर देंवले पयले विमान. इंडिगो विमानाचो जालो वापर. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. सांगेचो IIT प्रकल्प सरकारी जमनीचेर प्रस्तावित आसा आनी देखून आमी कोणाकडेच ह्या प्रकल्पा खातीर जमीन मागपाची गरज ना अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आयज सांगलें. आनी IIT जाग्यारूच जातली असो विश्वासूय उक्तायलो. कांय लोकांचो IIT प्रकल्पाक सातत्यान विरोध आशिल्ल्यान IIT वादांत सांपडल्या. IIT आनी सरकार हांचे मदीं जाल्ली कबलात प्रलंबीत आशिल्ल्यान कसलीच अधिकृत घोशणा करपाचें टाळ्ळां अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें ना. ह्या कॅम्पसांत सुमार 5000 लोकांक रावपाक मेळटलें आनी थळाव्या लोकांक जायत्यो नोकऱ्यो आनी वेवसायाच्यो संदी मेळटल्यो अशेंय तांणी सांगलें. जागा जी आसा ती आमकांय खबर आसा ती सरकारी जागा आसा. त्या खातीर आमकां जागा IITक दिवपाक आमकां कोणा कडल्यान दुसऱ्या कडल्यान जागा घेवपाची गरज ना. आनी हे फावटी IIT जी आसा ती सांग्यारूच जातली. गव्हर्मेंट निश्चित आसा, फक्त ताजो टॅक्निकली जेका आमी म्हणटा की दोनी IIT आनी सरकार हाच्या मदीं जो एग्रीमेंट करपाक जाय ताच्या खातीर थोडोसो डिले जाला आसतलो. बट तो ऑलरेडी आमी IITच्या टिमीक कळयलां की तांची टीम फक्त हांगा एकदां येवन पळोवन ताज्या उपरांतूच एग्रीमेंट सायन जातलो. अदरवायज गोंय सरकारा कडल्यान सगळ्या पद्दतीचे म्हणजे थोडोसो उशीर जरी जालो सर्वे करपा खातीर आसत जाल्यार आमचे कडल्यान पुराय तयारी आसा. जागा जाता तितके बेगीन हँड ओवर करतले. सुभाष फळदेसायाक IIT जाल्यार कसलो फायदो? एक, आपल्या मतदारसंघान IIT जावप सगळ्यांत व्हडलो हो फायदो आसा. आनी त्या IITच्या निमित्तान हांगासर जावपी उदरगत एखादी कॉलेज जाल्या उपरांत किंवा एखादी इन्स्टिट्यूट जाल्या उपरांत आपल्या मतदारसंघात पुराय उदरगत जाता पळय न्ही, हो खऱ्या अर्थान फायदो आसा. एकदां IIT इन्स्टिट्यूशन एस्टाब्लीश जालें काय म्हणजे भुरग्यांच्या शिक्षणा पासून तूं म्हणटलो की सगळेच भुरगे IITक वयतले काय कितें ना. बट डेफिनेटली जेन्ना IIT आनी NIT सारकिली इन्स्टिट्यूशन्स येता तेन्ना ग्रामीण भागांतल्या म्हाका खबर आसा आत्तां NIT गोंयांतली वेगवेगळ्या स्कुलांनी वेगवेगळी ट्रेनींग स्वता NITचे टिचर्स दिवपाक वयता. आनी त्या निमित्तान म्हणजे IITच्या निमित्तान जावपी हांगासलो जो एनवायरमेंट जो आसा हो एक एड्युकेशनांतलो बरो एनवायरमेंट हांगा क्रिएट जातलो. त्याच बरोबर ल्हानसान बिजनेसीस आमी जेका म्हणटा टॅक्सी बिजनेस आसतलो, रेस्टॉरंट बिजनेस आसतलो, इवन दो इन फ्युचर म्हणजे लॉजिंग बोर्डिंग फेसिलिटीज जे ह्या परिसरात जायी ती सगळी हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप जातली. 5000 प्लस म्हणजे सगळे स्टाफ स्टुडंट्स मेळून जेन्ना हांगा रावतले तेन्ना पुराय बिजनेस एक्टिविटी ह्याच भागांतल्या लोकांक ती मेळटली. सावड्डेकर फुगवा 365 फ्रॉम सांगे. वास्को बायणा हांगा सोमारा हल्लेखोराच्या पंगडान 33 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक जिवेशी मारपाची घडणूक घडली. खून जाल्ल्या मनशाची वळख उमेश हरिजन अशी आसा. हो बायणा वाठारांतूच रावतालो आनी तो एक बार चलयतालो. बायणाच्या काते ह्या वाठारांत बर्फाच्या कारखान्या लागसार सुमार 5 जाणांनी पंगडान ताचेर हल्लो केलो. फोंड्या पुलिसांनी ह्या खून प्रकरणात दोगांक ताब्यात घेवन वास्को पुलिसांच्या सुवादीन केल्या. वास्को पुलिसांक सोमारा दोनपारा उमेश हरिजनाची कूड वर्णापुरी सडा फ्लायओव्हरा सकयल मेळ्ळी. ताचेर कोयत्यान हल्लो करून अक्षरशः ताका जिवेशी मारलो अशें पुलिसांनी सांगलें. वास्को पुलीस हल्लोखोराचो सोद घेवपा सयत ह्या प्रकरणाची चौकशी करीत आसा. तसो डिसीज जो आहा तेजें नांव उमेश हरिजन, 33 years old. तो सार्वजनीक गणपतीक भायर पडपाक गेल्लो. थंय जेवलो तो आनी रिटर्न वयतालो. ह्या रोडार रिटर्न वयता
रिटर्न वयताना अशें इन्फॉर्मेशन आहा की 4 जाणांनी ताका वाटेर हाडयलें म्हणून आनी ताका थंय सायडीक गेलो 4 जाणांनी सायडीक गेलो ताका आनी एकल्यान ताच्या फाटीक कितें तरी शार्प वेपन ताका नायफ मारलो आनी ताका बॉडीचे कट इंजरीज आहा आनी सायट आमी आतां इन्स्पेक्ट केला जाल्यार सायटीचेर आमकां 1-2 वेपन मेळ्ळे वी हॅव कॉल्ड अ फॉरेन्सिक टीम स्क्वॉड इज ऑल्सो ऑन द वे फर्दर अपडेट आय विल बी गिविंग यू आफ्टर. Said the reason for the fight कितें आसा कितें previous enemy At the moment it appears that there is previous enmity. So once we get the accused, the correct motive and the reason will be known. dead body Dead body hospital and Chikhli hospital. accused absconding also. So that 4 accused जे आहात जे आमचे सस्पेक्ट आहात they are absconding. सर डिजीज कितें करतालो बी कितें खबर आहा एअरपोर्टार कामाक गेल्लो अशें कितें आयकपाक येलें. So as per the information which I know at the moment, the deceased was running a bar. ओके डिजीज Further details I will, as I get, I will. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयच्या मोपा आंतरराष्ट्रीय ग्रीनफिल्ड विमानतळार नागरी विमान महासंचालनान अधिकाऱ्याच्या देखरेखे खाला आयज पयली चांचणी उड्डाण जाली. ह्या उड्डाणा खातीर इंडिगो विमानाचो वापर जालो. गोंयांत येवपी वचपी देशी आनी आंतरराष्ट्रीय विमानां सध्या दाबोळी विमानतळावेल्यान उड्डाण करतात, जो एक नेव्हल बेजय आसा. सकाळीं 9 ते दनपारां 2 वरां मजगतीं खंयच्याच विमानाक लँडिंग करपाक मेळना म्हण दर दिसा फकत 70 विमानां दाबोळी विमानतळार देंवतात. मोपा विमानतळ कार्यरत जाले उपरांत गोंयांत देंवपी विमानांची संख्या 150 मेरेन वचपाची शक्यताय आसा. चांचणी उड्डाण यशस्वी जाले उपरांत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी 2 भागांच्या ट्विटर थ्रेडांत म्हटलां, एक मुळावी बांदावळ म्हण पळयिल्लें सपन गोंयच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर बेगीन सुरू जावपाची सगळी तयारी आसा. ह्या वेळार उलयतना CEO GGIAL RV सेशनान सांगलें, आयज आमी येवपी नव्या गोंय आंतरराष्ट्रीय विमानतळार गरजेची नॅव्हिगेशन कार्यप्रदर्शनाची प्रक्रिया यशस्वीपणान पुराय केल्या. RNP पद्दत प्रामाणिकता आनी अचूकता सुनिश्चित करता आनी विमानांतल्या उपकरणांचो उपेग करून विमानाक विशिश्ट मार्ग आपणावंक मदत करता. ही प्रक्रिया फकत आपले सूक्ष्मताये वरवीं आनी अचूकताये वरवींच न्हय तर जायतीं पावलां आनी चुकीची वळी आदी उणी करून सुरक्षेचे फायदे दिता. तशेंच उणें करून कार्यकारी कार्यक्षमताय वाडयता. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार. गणपती घरचो आसो वा भौशीक, थळाव्या कलाकारांनी केल्ले देखणे देखावे उत्सवाक म्हत्व हाडटात, लोकांचें लक्ष ओडटात. त्या निमतान कलाकारांक माची मेळटा. अंदू जायत्या कलाकारांनी गणपती कडेन कल्पकतायेन विविध देखावे केल्ले. भोवतेक घरांतल्याच कलाकारांनी केल्ले काल्पनीक आनी देखणे देखावे पळोवपाक मेळ्ळे. सुरवेक पळोवया फोंड्या गावणे वाठारांत कटमगाळ दादाच्या भेसान केल्लो गणपतीचो सोबीत देखाव.
मारूया एक नजर कुंकळ्या मंगेशी वाठारांत युवकांनी कापूस वापरून केल्ल्या गणपतीच्या देखावाचेर. आता पळोवया पेडण्या वाठारांत केल्लो गणपती शिव पार्वतीक प्रदक्षिणा मारतनाचो देखाव. घालुया एक नजर वाळपय सावड्डे वाठारांत केल्लो नाल्ला भितर गणपतीचो देखाव. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. कुर्टी फोंड्या महामार्ग सध्या मिनी सोंसोडो जावन रावला. व्हडले कंटेनर येता वता कोयराच्यो राशी उडयतात, जाका लागून थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा. सरकारान फकत स्वच्छ भारताचीच घोशणा दिली म्हणून जायना. ह्या कोयरा खातीर सक्तीची पावलां सरकारान उबारपाची थळाव्यांनी मागला. राज्यात कोयराचो विशय केन्ना तडीक लागतलो काय, हो एक मोठो प्रस्न निर्माण जाला. कुर्टी फोंड्या रस्त्या कुशीक मेकळो जागो आसा. कोण पळोवचो ना अशें म्हणत लोक हे वाटे वयल्यान गाडयो घेवन वताना हळूच कोयर काडून भिरकाटायतात, खास करून कंटेनराचो कोयर. थळाव्यांक मात विनाकारण त्रास सोंसचो पडटा. आयकात रॉकी डायसाक कितें सांगता तो. ऑक्टोबर येयलो वा 15 ऑगस्ट येयलो, नारे गायले स्वच्छ भारत स्वच्छ गोंय, हें जावचें ना. इट वील नॉट वर्क. सिरियसली काम करपाक जाय आमी. तांकां प्रोसिजर खबर आसा. आतां पंचायत येयल्या, पंचायत म्हणटा तो ड्रायव्हरा कडेन पयशे नाय. पयलीं म्हणटालो तो लायसन ना. आतां कितें करपाचें काय तें म्हाकाच जाताय. सो दीस पंचायत स्टाफ शूड बी ट्रेन्ड. तांकां ट्रेनिंग दिवंक जाय. बाबा कितें करूंक जाय, कितें तांकां एक एडवायजर आसूंक जाय. तांकां खबर आसा. तांकां सांगलें ते पुलिशेक कॉल कर आनी आपय म्हणून ताका हांगा. तांकां अटॅच करून न्ही गाडी पयशे ना जाल्यार. फाटल्या दिसांनी पंचायती रेजोल्युशन घेतलेलें न्ही कचऱ्याक लागून. हय, ते क्लियर करचें म्हण. ती अजून पासून क्लियर जावं ना. कोण बिल्डींग मटेरियल हाडून उडयता, कोण आपलो वेस्ट हाडून उडयता, जे गोंयांत ट्रक येताय ते हिंगा अनलोड करताय आनी वेस्ट पार्टिकल जो आहा थर्मोकोल वो आनी दुसरी कितें ते हाडून हिंगा उडयताय सगळें. हे गांवांत पावूंक लागलाय. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.
भारतीय गोलंदाज हर्षदीप सिंगाच्या ड्रॉप कॅचीक लागून काल राती पाकिस्तानान भारताचेर जैत मेळोवन दिवपी मॅची उपरांत अज्ञान व्यक्तींनी सिंगाच्या विकिपीडिया पेजीक खलिस्तान चळवळी कडेन जोडिल्ल्यान ताण निर्माण जाला. उच्च पावंड्यावयले पॅनल बहुचर्चित डिजिटल विश्वकोशाच्या अधिकाऱ्या बरोबर ह्या बाबतीत चौकशी करतले वा कारण दाखोवपाची नोटीसूय जारी करूं शकता. क्रिकेट खेळगडो हर्षदीप सिंगाच्या पेजीचेर ताका फुटीरवादी खलिस्तानी चळवळी कडेन जोडपी खोटी म्हायती कशी उजवाडाक आयली तें स्पश्ट करपा खातीर इलेक्ट्रॉनिक्स आनी IT मंत्रालयान आयज विकिपीडियाच्या अधिकाऱ्यांक आपयलें. ही चुकीची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत सांप्रदायीक सुसंवाद खंडीत जावन क्रिकेट खेळगड्याच्या कुटुंबाक कायदो आनी सुवेवस्थेची परिस्थिती निर्माण जावंक शकता अशें केंद्राचें मत आसा अशें माध्यमांतल्यान कळ्ळां. भारताचो वेगवान गोलंदाज हर्षदीप सिंगान उत्सुकता रावन आशिल्ल्या मॅचींत 18व्या ओव्हरांत आसिफ अलीची सोपी कॅच सोडली आनी ताका लागून खेळाची सुत्रां व्हड प्रमाणांत बदल्लीं. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फुडल्या 5 दिसांक वातावरण सुकें उरतलें असो अदमास आसलो तरी 6 तारखेक कांय वाठारांनी गडगड जोगला सयत आनी नेटाच्या वाऱ्या सयत पावस झडटलो. त्या भायर 8 आनी 9 वेर व्हडल्या पावसाची शक्यताय आसा, जाका लागून प्रवास करतल्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. हवामान खात्यान दिल्ल्या अदमासा प्रमाण ह्या सप्तकात सुकें उरतले. तरी गोंय महाराष्ट्र दर्यादेग वाठारात कमी दाबाचो पट्टो तयार जाला. अस्तंत बंगालाचेर विकसीत जावपी उण्या दाबाचो पट्टो म्हण कोमोरीन आनी मालदीव लागसार चक्रीवादळ परिभ्रमण करपी कर्नाटक ते कोमोरीन मेरेन वचपी उत्तर दक्षिण गर्द सप्तक सोंपचे आदीं गोंयांत व्हड प्रमाणात पावस हाडटलो. पावसात वाड जावपाची शक्यता आशिल्ल्यान फुडल्या 5 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. कर्नाटक आनी वेस्ट बेंगालात तयार जाल्ले चक्रीवादळ गोंयांत व्हडलो पावस हाडपाची शक्यताय. 9 मेरेन गडगडाचो हवामान खात्याचो अदमास. 8-9 वेर व्हडलो पावस. लोकांक खाशेली काळजी घेवपाचो इशारो. बोट मालकांक खाशेली शिटकावणी ना. चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.